Demand number 78, tourism. Speaker sir, AIS coastal belt, especially Mandre constituency, Morji, Mandre, Arambol, कितलेशे टुरिस्ट येतात आयज आणि दिसान दीस टुरिस्ट त्या कॉन्स्टिट्युन्सीन त्या कोस्टल बेल्टाक वाडत आसात. पूण आयज अशें दिसून येता की थंयसर टुरिजम फॅसिलिटीज जेणे करून थंयसर टॉयलेट, चेंजिंग रूम, ड्रिंकींग वॉटर हे हांगासर आजून पर्यंत प्रोविजन करूंक ना. खुबशे प्रयत्न डिपार्टमेंटान केले पूण काही गोष्टी प्रॉब्लम्स हे अशे इश्यूज येतात की CRZ परमिशन दिना, सँड ड्यून्स आहात. पूण हांव इतलेच लक्षांत हाडून दिवंक सोदता सरकाराक की जर हे प्रॉब्लम्स जर हे इश्यूज जर आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटाक येतात जाल्यार थंयसर येदे व्हडले हॉटेल्स, येदे व्हडले रेस्टॉरंट्स ते सँड ड्यून्सान आनी थंय कशे जातात आनी पंचायत तांकां परमिशन खंय दितात. ताका लागून रिक्वेस्ट करता टुरिजम डिपार्टमेंटाक की बेगिनात बेगीन स्पेशली मोरजे, तेमवाड्यान, विठ्ठलदास वाड्यान, तशेंच आशवें, मांद्रे आनी आरांबोल आनी केरी हांगास हे फॅसिलिटीज बेगिनात बेगीन प्रोवायड करचे हे सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं. कित्याक आयज टुरिस्ट येतात पूण तांकां जर फॅसिलिटीज मेळनात जाल्यार परत टुरिस्ट तो कित्याक येतलो हो प्रश्न येता. दुसरें म्हटल्यार टुरिजम लँड, जे कोस्टल बेल्टाक टुरिजम लँड आहा ती आयज एनक्रोचमेंट केल्ली आहात, प्रायवेट पार्टीनी एनक्रोचमेंट केल्या आनी आयज मेरेन टुरिजम डिपार्टमेंटान ती डिमार्केट करूंक ना. सो मागता टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन जाता तितले बेगीन ती टुरिजम लँड आहा ती डिमार्केट करपाची आनी इल्लिगल एक्टिविटीज जे आसा तेचेर एक्शनूय घेवपाची. तशेंच स्पीकर सर शेक अलॉटमेंट्स आहात. आयज सरकारान हे शेक अलॉटमेंट्स कित्याक लागून केल्यात? जे गांवांत बिचीज आहात थंय शेक्स आहात ते स्थानिकांक, हांव मेन्शन करता स्थानीक जे लोक आहात तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर हे शेक अलॉटमेंट्स केल्यात. पूण आयज दिसून येता की जेन्ना शेक अलॉटमेंट जाता तेन्ना खंय तरी कलांगूटचो येता आनी मोरचे हे करता, बिडिंग करता आनी मोरचेचो येता आनी कलांगूट हे करता आनी एकूच फॅमिलींतल्यान 4 नांवां घालतात, 5 नांवां घालतात आनी अलॉटमेंटाक तेंचे हे करतात. जेन्ना ते लॉट्स काडटात तेन्ना तांकां तेंच्या फॅमिली भितर कोणाक ना कोणाक मागता. तेतून एक सामान्य बारीक मनीस जो एकटो नांव घालता ताका हे शेक मेळना आनी ताका लागून एकटो मनीस दुसऱ्या नांवान 5 4 शेकां चलयता. ताका लागून टुरिजम डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष दिवपाचें आनी हेचेर एक्शनूय घेवपाची आनी जेका गरज आहा तेकाच शेक हे दिवपाचे. तशेंच 3 वर्सांनी परत तुमी अलॉटमेंट करतात पूण तेकाच मेळटले की ना तेकाच खबर नासता जर इंडिविज्युअल घालता ताका लागून 3 वर्सां उपरांत जे तेंचे सामान आहा जे शेक कन्स्ट्रक्ट करपाक घेतात ते 3 वर्सां पेंडींग उरतात. सो तेचेरूय लक्ष दिवचो आनी तांकां कितें तरी बेनिफीट मेळटले ओ ना जाल्यार शेक्स आनी वाडोवंक मेळटले हेचेरूय विचार करचो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोश्ट आयज जेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंट हॉटेल्सांक, कोस्टल बेल्ट हॉटेल्स जावं गेस्ट हावजीस जावं तांकां NOC दिता, ते NOC ऑन वॉर्ड बेजीस दितात. NOCs फक्त ते दिता आसतना हेल्थाची, फायर डिपार्टमेंटाची अशी NOCs घेवन ते लास्ट NOC टुरिजम डिपार्टमेंट दिता. हांव विचारूंक सोदता आमच्या ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक की तांकां हे खबर आसा की ना की डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर डायरेक्टली हे NOCs दितात. कित्याक हे NOCs तुमी दितना व्हेरीफाय करतात, थंय इन्स्पेक्शन करतात की ना. म्हाका इतले एज पर माय नॉलेज म्हाका दिसता मिनिस्टराक हे खबरूय आसचें ना कशे ते NOCs दितात ते तुमचे ऑफिसर्स. सो मातशें हे लक्षांत घेवपाचें आनी हेचेर कारवाई करपाची.